शुक्रार 20 ओतुब्र मुखेल वोड पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता। जीव काडल्या उपरांत यमकोणान उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात। नियाळाक आदार। देवाची भिरांत म्हणल्यार जाणवायेची सुरवात। देवाक भिवप म्हणल्यार न्हय कोण कुडीचेर आताक करतलो ताका, पूण जाका आमच्या आत्म्याचेर पदवी आसा ताका भिवून जियोवप हें की गरजेचें। भाग्योन लोरेस, भाग्योन सेबेस्त्यांव, भाग्योन जुझेवास मनशाक भिवंक नात, न्हय म्हूण दुस्मानाक भिवंक नात, पूण देवाक भिवून ओत्मीक वावर फुडें व्हरून देवालें उतर दुसऱ्यांक पुरबोटूंक ताणें आपली काळजीदार पावलां मारलीं। आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जण एकल्याक आयज जेजू सांगता, मनशाक भियेनाकात पूण देवाची भें धरात, कारण आमकां यमकोंडांत उडोवपाची तांक फकत देवा लागीं आसा, मनशाक पडेना। भाग्योन पावलू पासून अब्रामाची देख दिवन पोरचेक शिटकायता। भावार्थाक लागून अब्रामाक देव आपल्या मानवलोलो करता, कित्याक अब्राम देवाक भियेवून जियेलो आनी देवाची खुशी ताणें ओळखून घेतली। मनीस संवसाराक भुल्ला आनी देवाक विसरला, दुडू गिरेस्तकाय भुलून आनी देवाची भिरांत नासून मनीस काळें आसा तेंच धवें आनी धवें आसा तें काळें करूंक लागला। असलीं वायट कर्तुबां आदारून मनीस देवाक अपमानयता आनी आपणाल्या आत्म्यार दाग लावन घेतात। पूण जीं कोण देवाक भियेतात आनी ताच्या पवित्र उतराचेर चलतात तांकां देव राखता आनी देवाचे नदरेन तीं चडा व्हडा मोलाचीं जावंक पावतात। म्हजो थाराव। देवाचेर पातयेवून आनी ताका मान रेस्पेद दिवन ताची खुशी ओळखून घेवंक जियोवंक वावुरतलो।